केप्यां शेळडेची जैवविविधताय वाटोवपा खातीर थळाव व प्रशांत देसायान पंचायती मुखार आंदोलन केलें। थळावी पंचायत बेकायदेशीर घडणुकांचेर कारवाय करिना तशें तांचें म्हणणें। शेळडेची एटलांटीक मिल उद्योगीक करची, बेकायदेशीर दोंगर कापणी आनी अतिक्रमणा विरोधात कारवाय जावची, तशेंच हँडलूम टॅक्सटायल्स सामकी वायट स्थितींत आसा ती बेगोबेग दुरुस्त करची। ह्यो सगळ्यो मागण्यो पंचायतीन मान्य केल्यो जाल्यार आंदोलन फाटीं घेतलें अशें थळाव प्रशांत देसायान सांगलें। तेणे सायटीर वचून इन्स्पेक्शन करूंक जाय। ताणें दोळ्या पट्टी बांदून परमिशन ग्रांट करूंक जायना। जमीन आमगेल्यो बी आसा, आमी हांगाचे जमीनदारच। आयज पळय प्रोटेस्ट करपाचे, आतां तुमी प्रोटेस्ट काय हंगर स्ट्रायक आहे कितें एक्झॅक्टली? अजूनही आमी हंगर स्ट्रायक डिक्लेअर केलो ना, आमी प्रोटेस्टाचेर आसाय। एक दिसाचो प्रोटेस्ट हो? आमी एक दिसाचो आसतलो किंवा 8 दिसां आसतलो हें आमी आतां सांगपाक शकनाय। पूण समज आमकां सांजेर म्हळ्यार जर पंचायती कडच्यान जर डेलिगेशन येयलें की दोगांय तुमी उलोवपा या, सेक्रेटरी सरपंच उलोवपा या, आमी तेणी आमचो रिटर्न दिले ह्या पॉयंटाचेर स्ट्रिक्टली एक्शन जातली। आतां तुमची पॉयंट कितें दवरल्या तुमी पंचायती मुखार? आमी पंचायती फुड्या आमी सद्याक हे आमगेले रफली आसा फर्स्ट एटलांटीक मिलीचेर आसा, हांगा रेजिडेन्शियल जावपा जायना, इंडस्ट्रियल जावपा जाय। दुसरें हँडलूम आसा, तिसरें इल्लीगल डेव्हलपमेंट, तिसरो हिल कटिंग आणि चौथो हाऊसिंग बोर्डाचेर एक ओपन स्पेस आसा 5000 स्क्वेअर मीटर। ती पंचायतीन आयडेंटिफायड करपा जाय ती एक्झॅक्ट जमीन खंय आहा ती, काय ती कोणी एनक्रोच केल्या। सायडीन पळय जो कोण येरादार आसा, कोण ऑक्युपंट आसा, तेणी ती जमीन एनक्रोच केल्या।